भारतरत्न तांकां पदवी दिवप पुरस्कार दिवप हो एक औपचारिकतेचो भाग असलो. डॉक्टर अब्दुल कलाम हांणी ज्या पद्धतीन ह्या देशाची सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी हातून आणि खास करून आमच्या संरक्षण विषयक ज्यो गोष्टी लागतात ताजे बद्दल तांणी जे आमकां योगदान दिल्लें आसा, फुडें व्हेल्लें आसा, ताज्या बद्दल हो सगळो देश तांचो ऋणी आसपाक जाय. तांणी नमूद केल्लें आसा तांच्या इग्नायटिंग माइंड्स ह्या पुस्तकांत कोणी वाचचे मुद्दम की आपल्या घरांतय वातावरण कशें आसलें, तांचो व्हडलो भाव बाकीचे भाव आसले धाकटे ते सुद्दां आनी आई आनी वडील हांच्यांनी घरांतलें वातावरण कशें दवरलेलें. ते कितें श्रीमंत नासले. अब्दुल कलाम स्वता पेपर विकून आपलें शिक्षण सुरवातीचें पूर्ण केल्लें तांणी घराघरांनी पेपर वाचून. श्रीमंतीची गरज आसना बऱ्या वातावरणाक घरांतल्या लोकांच्या बऱ्या विचार पद्धतीची गरज आसता. आणि म्हणून आमचेर सगळ्याची पालक म्हणून जबाबदारी आसा की ह्या वातावरणाचो फायदो आमच्या भुरग्यांक आमी दिवपाक जाय. आमी घरान खंयच्या पद्धतीची गाणी म्हणटात, आमी घरान खंयच्या पद्धतीची पुस्तकां वाचतात, आमी घरान खंयच्या पद्धतीचे व्यवहार करतात तें गरजेचें आसता. Among 139 students, just 5-6 students failed. Just highlight of the results. I say so. 12th arts of this batch, you are 96% result. 12th commerce 97%, and 12th science with a big hand 100% result of Goa board. Then vocational streams also not behind. They also give 90% results this year. We try to bring glory not by just increasing number of passing, but qualitative result, percentage wise result we try to increase, and that is dedication of our teachers, of course, as well as parents, as well as students.